घरांत देवपण करप चुकीचें ते खातीर धार्मीक सुवाती आसात, समाजान मतभेद निर्माण जावचो न्हय म्हणून उल्लेख केल्ल्या प्रकाराक थांबोवपा खातीर सरपंचा कडेन चर्चा जातली। देखून धार्मीक तणाव थांबोवपा खातीर रुमडामळ वाठारांत चालू आशिल्ले बेकायदेशीर मदरसा रोखडेच बंद करतले अशें आस्वासन नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान दिलें। शेनवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आमदार उलयतालो। जेन्ना आमच्या काही पंचांनी म्हाज्या नदरेन मुखार हाडलेलो तेन्ना आमी ते एका घरान चलता मद्रसा, सो आमी पंचायतीक सरपंचाक सांगलेलें की घरान जे चलता ते तुमी ते बंद करपा जाय, कारण लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ते करपा जायना। पूण आतां पंचायतीन ते कितें तरी इन्स्पेक्शन दवरून तेजेर कितें तरी म्हाका दिसता थोडे कोण तरी ती पार्टी आहा ती म्हाका दिसता अपिलाक गेल्या व्हिडिओ, सो ते अपिलाक जे कितें जाता ते पळोवपाचें, कारण ते घरा भितर जे चलता ते इलिगल आसा। आमचे खंयच्या धर्मान जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक तर घरान खंय तरी देवस्थान सुरू करपाक जाय अशें खंय तरी आमच्या मंदीर आसता, मंदिरान आमी देवस्थान करपाक शकता, जावं आमी आमच्या मस्जिदीन आमी कितें देवस्थानाचें करपाक शकता। पूण हे घरान करप म्हणटा ते रॉंग आसा। त्या खातीर सरपंचाक हांव सांगलां की तुमकां जाल्यार तांकां आनी खंय मस्जिदीन तुमी ते देवस्थानाचें तुमचें कितें काम चलता तें थंय करून तुमी तांकां जागो अवेलेबल करून दिवचो अशें तांकां सांगले कडेन आनी परतूच एकदां हांव तांकां सांगलेलो।